Swadi Sacramenta Arada Arada Swadi Sacramenta Buktin mo na kalja kalsa करताऊं तुका नमा करताऊं तुका नमा जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशितां तुजी कृपा लायतां तुजो सांगात आशितां तुजी कृपा लायतां हरे दिसा भोगचक तुका आमी अत्रेकां आराधां Sacramenta Bukti Mona Kalja Kalsa Kartaun Tuka Nama Kartaun Tuka Nama संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो तुका मेळोवंक आशितां आत्मीक सकत लायतां तुका मेळोवंक आशितां आत्मीक सकत लायतां हरे दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकां आराधां आराधां स्वादी सग्रामेंता भक्ती मना कल्जा कळजा Ergan tuka sumia Jesu. Ergan tuka sumia Jesu. Ergan tuka sumia Jesu. Ergan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. जय जय तुका सुमिया जेसू आमचे समर हजाराच्या जेजू ते आमची दिस्ट आमी कंसोवया ह्या घडये तस जेजू तस सोमी आमचे समर आसा त्रिएका देवाचे प्रतिरूप तो आनी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचे हसरपण आमकां तो दिवन आसा आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा आमकां हर एकल्यांक ताच्या कृपेची बेसावां तो दिवन आसा ह्या घडये ह्या आराधनांत आमी भाग घेवन आसा ताचे समोर आमी आयल्या आमची बावुली मुखामळां घेवन आमची बेजार काळजां घेवन आमचे बरादी खुरीस घेवन आमची अस्कत कूड घेवन ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आयल्या सोम्याची कृपा घेवंक ताची बेसावां घेवंक ताची आशिर्वादां घेवंक आनी ह्या घडये तसो सोमी ताचे हसरपण आमकां दिवन आसा ह्या घडये तसो सोमी
ह्या अल्तारीतावन ताच्या कृपेची बेसांवां आमचेर वतून आसा. ताका आमी मान बगोवया, ताका आमी आराधन करया. आमची सवाब जावं दी. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. जेजू देवाच्या पुता. आराधन तुका सोमया जेजू. जेजू आमच्या सोडवणदारा. आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या वैजांच्या वैजा. आराधन तुका सोमया जेजू रडतेल्यांच्या बुजवणदारा. आराधन तुका सोमया मेल्ल्यांक जिवीत दितेल्या. आराधन तुका सोमया जेजू. केप्यांक आयकशें केल्ल्या. आराधन तुका सोमया जेजू. कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या. आराधन तुका सोमया देवसराक दवंडायलेल्या. आराधन तुका सोमया एक सुर्यांक सांगात दिल्लेल्या. आराधन तुका सोमया जेजू. तांचो बोवाट पळोवन तांकां पिडेस्तांक बरें केलेल्या. आराधन तुका सोमया जेजू. आमच्या कश्टांनी आदार दितेल्या. आराधन तुका सोमया आमकां सदांच राखून सांबाळून व्हरतेल्या. आराधन तुका सोमया आमची पिडा शिडा कश्ट दूख उणें करतेल्या. आराधन तुका सोमया आमी मागल्ले आमकां फावो करतेल्या. आराधन तुका सोमया आमच्या खामांनी जैत दितेल्या. आराधन तुका सोमया आमच्या कुटुंबा जिविताक आदार जातेल्या. आराधन तुका सोमया जेजू. वै सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता. ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी तूं आमचे सांगता आसात. तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी. तूं जावन आसाय आमचे सूख आनी दूख. तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची वाट. तूं जावन आसाय आमच्या जिविताचो बरवसो. तुजे थंय संपूर्ण पातयेन आमी दवरता. आनी ह्या घडये तुका आमच्या देवाक त्रिएका देवाक आराधन आमी करता. पान संको 136 136. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. सृष्टिय मूलने देवने शरणं. सृष्टिय मूलने देवने शरणं. देवने शरणं. देवने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. पाप विमोचकने येसुवे शरणं. पाप विमोचकने येसुवे शरणं. येसुवे शरणं. येसुवे शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. वरगळदातने
ശരണം വരകളാതനേ ആത്മനേ ശരണം ആത്മനേ ശരണം ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ആത്മനേ ശരണം ആത്മനേ ശരണം देवा म्हज्या देवा हांव तुका आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर लायता जीनभर हांव तुका वाखणटलो तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो कित्याक तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव उल्हासता वय मोगाचे न्हू किर्तनगार देवाचो अत्रेग देवाची महत्कार्यां उतरां रुपी वर्णन करता आनी ह्या घडये तेचो जेजू मुखार आमी आसा ह्या आराधनांत भाग आमी घेता आसतना पळय तेचो सोम्याक आमी सोदून आयल्या तेचो सोम्यान आमच्या जिवितांत ताची पदवी आनी महिमा उक्त्यान दाखयल्या आनी ह्या कारणा खातीर खंडीत जावन आज आमची काळजां मनां सोम्यातय दीर वासून आमी उबारूंक जाय हो थोडो वेळ मौनपणी सोम्यान आमकां केल्लें बरेंपण ताणें दाखयल्ली ती वर्ती पदवी आनी महत्कार्यां ह्या घडये मौनपणी उगडासाक आमी हाडया एका पुरबायेचें जिवीत ह्या संवसारांत ताणें आमकां दिलां आमची स्मळ्ळी मनशां ताणें आमकां दिल्यात तो आमची सदांनीत जतन घेता आमकां ताच्या सारक्याची स्वरुपाची जावन ताणें आमकां रचला तसो मोग आमच्या काळजांनी ताणें वतला ह्या संवसारांत न्हय म्हाका एक सुरें बगार ताच्या सांगतपणांत सदांच ताणें आमकां भरला जेजू तुका आमी अर्गां दिता जेजू तुका आमी अर्गां दिता आमकां आमची कुटुंबां तुवें फावो केल्याय आमच्या कुटुंबांत सदांच तुजें हजरपण तूं दिवनच आसाय तुजो मोग म्हळ्यार कितें पेल्याचो मोग म्हळ्यार कितें आमी आमच्या कुटुंबांत अनुभव करूंक शकल्या आमी शिकोवंक शकल्या एकामेकाक सांगतपण बोगसाणें राजी संदान एकवट माया मोग आमच्या कुटुंबांनी रुता करूंक तुवें आमकां सदांच प्रेरण दिल्याय आमची कुटुंबां देव केंद्रीत तुवें केल्याय सोम्या तुका आमी अर्गां दिता ह्या संवसारांत जिवनच्या आमच्या जिवितांत एक जिविताचो शेवट म्हणल्यार तुवें आमकां दिलाय जावंक पुरो ती कुटुंबां जिवीत जावंक पुरो तें धार्मीक जिवीत तुवें आमकां विसरून काडूंक आमकां तुवें स्वातंत्र्य दिलाय आनी आमी विसरून काडलेल्या त्या बेसांत आमची जिवीत पवित्रपणी भगेवंतपणी जियोंक सदांच तूं आमकां तुज्या कृपेन भरताय तुका जावं अर्गां आमकां आमचो दिसपट तो ग्रास सदांच तूं दिताय सदांच आमची तूं जतन घेताय लौकीक रितीन कृपेन तूं आमकां तूं भरताय आमी करची हर एक कामां तुज्या महिमे खातीर करूंक तूं आमकां आदार दिताय सदांच आमी करची हर एक काम तुज्याच आदारान तूं पंथाक पावयताय जेजू ह्या तुज्या वर्त्या कुमके खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू आमी तुका अर्गां दिता आमकां येदोळ म्हणसर
बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळून व्हेलाय. जायते लोक पिडेन कश्ट नासल्यारी आमकां तुवें सांबाळून व्हेलाय. जायत्या पिडेस्तांक आमकां पिडा येता आसतना आमकां तुवें बरें केलाय. आमकां तुवें वेगीस गूण केलाय. आमी मागले उपकार आमच्यो विणवण्यो सदांच तूं स्विकार करताय आनी अमरिफात आमच्या गरजांक तूं पावताय. एकामेकाक माया मोगान मानान लेखूंक तूं आमकां सदांच प्रेरण दिताय. आमच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. आमी पडटना, आमी रडटना, आमी निराशी जातना, आमी सलवतना तूं आमचे संगता रावन एका बळवंत शिपाया बरी आमची तूं जतन घेताय. मोगळा जेजू, तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी आमचो मान बगयता. आनी ह्या घडये हें अर्गां गीत आमी गायता आसतना आमच्या काळजांत तुवें केल्ली ती वर्ती महात कार्यां, तुवें आमच्या जिवितांत दाखयल्ली ती पदवी आनी महिमा उक्त्यान आमी मानून घेता. उभी रावया आनी आमी गावया अर्गांगीत पान संको 50 पेज नंबर 50. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताज्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताज्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. सोमयान केल्यात कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मितां, महिमांग असतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. सोमयान केल्यात कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मितां, महिमांग असतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताज्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. सर्ग संसार ताणे रचला, कानाचे उणाण आमकां पोसना, वैडा विघ्नांक येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणे सांबाळला. सर्ग संसार ताणे रचला, कानाचे उणाण आमकां पोसना, वैडा विघ्नांक येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणे सांबाळला. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. सताणी तीन तो सल्ला, मोगामय पावसान भरला, सदांच विश्वासी तो उरला, तलदो जाऊन तो चियेला. सताणी तीन तो सल्ला, मोगामय पावसान भरला, सदांच विश्वासी तो उरला, तलदो जाऊन तो चियेला. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताज्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाड महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. ताचे समोर आमी सरपडया,
देवाचे समोर आम्ही सरपडूया. समेस्त आमी बसया. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 4 अपुरबायचीं उतरां आमचे मुखार दवरता. दिसपट्ट्या जिणेंत सलू आनी आकांत येताना निराशी जायनाये. वय मोगाच्या इश्टानो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हे निरासपण आमचे सांगता आसा. जायते फाटी नाना रितीच्या कश्टांक, नाना रितीच्या सलवणेक, पिडेंत असले नश्ट भोगता आसतना, उणेपण भोगता आसतना आमी हर एकलीं एक ना एक रितीन निराशी जाता. आनी ह्या वेळार आमी कोणा लागीं बेचें? पवित्र पुस्तकांतलें तें गडीत, एम्माउसाचें तें गडीत ह्या घडये आमी उगडासा काडयेत. ते दोग जण शिस एम्माउस म्हणल्यार जाग्याक पैन कर वेता आसतना जेजू तांचे सांगत आसलो. निरासपण तांच्या जिवितांत आसलें, काळी मोडां तांच्या जिवितांत आसलीं, तांची मुखामळां बावुरलीं, एका रितीची बेजाराय तांच्या तोंडार दिसून येताली. आनी असले एका संदिग्ध परिस्थितींत तो जिवंत जेजू तांकां भेटता. तांचे सांगता तो चलता, तांचे सांगता तो रावता. आनी ह्या मरिफात निराशी जाल्ल्या, बेजाराय जाल्ल्या, सलवणी आपणायलेल्या त्या शिसांच्या जिवितांत तो जिवंत जेजू एक नवो बरोस जावन तांकां भेटता. बरोवशाचो मनीस ताच्या जिवितांत दार उक्तें आसलें पळोवंक शकता. काळोखांत इल्लो तरी उजवाड सोदचें प्रयत्न तो करता. तो बरोवशाचेर इल्ले तरी ताच्या जिवितांत बरोवसो आसा जाता. सलवणेंती जैताचें किर्ण तो सोदूंक पेसाडटा. वय मोगाच्या इश्टानो, आज आमी सोम्या मुखार आसा आनी ह्या घडये तोच सोमी आमकां हर एकल्यांक ताचे ती बरोवसून जियोंक आपण दिता. तेच सोम्याक आमच्या जिविताचो बरोवसो करून घेवया आनी आमची जबाब जावन दी. सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता, सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. म्हज्या जिविताच्या हर एक दिसा सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. नाना रितीच्या मनस्तापाक आमी कारण जात आसतना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. नाना रितीच्या असमाधान आमच्या जिवितांत उपसताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट मेळटाना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. पिडा शिडा आमच्या कुडीक वेंग मारताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. ल्हानवड कारणाक लागून बावडतांत शेळेपण भोगताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. आमच्या वावरांत नश्ट आमकां भोगताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. तुजी शिकवण जियोंक कश्ट मारताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. नाना रितीच्या दोशींक आमी कारण जाताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. आमच्या जिवितांत अशांती असमाधान उपसताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. काळणी तेंते सव आमच्या जिवितांत रेबोड मारताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. म्हज्या जिणेंत निराशी बेजाराय सडताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. विविध सुख समजणेक हांव कारण जाताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. आमची जिनिस नाका म्हणलें बोगाप आमच्या जिवितांत येताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. दुबावाची चिंतना म्हज्या मतींत येताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. एकसुरपण म्हज्या जिवितांत अनुभव करताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. नवें जिवीत आपणावंक प्रयत्न करताना सोम्या तुजेर हांव बरोवस्ता. वय सोम्या तूं जावन आसाय आमचो बरोवसो, तूं जावन आसाय आमचो बावाट, तूं जावन आसाय आमच्या जिविताचें मोळ. आमच्या सदांच म्हज्या आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं जावंक जाय सोम्या आमच्या जिविताचो बरोवसो. ह्या घडये तुजे समोर आमी आसा. तूं आमकां पळयोन आसाय. आमची मुखामळां, आमची काळजां, आमची हर एक संगत सोम्या ह्या घडये तुजे तें दिश्ट घालता आनी तुजेर सोम्या हांव सदांच बरोवस्ता. ह्या घडये
म्हजें सगळें समर्पण तुका करूंक हांव आशेतां. पान संको 110 नूरा 10. Puro, maka tuns puro, tuns moso, goli puro. Snata? Tuns puro, maka tuns puro, tuns moso, goli puro. Pos करताय तू दिवून सरो, दुस्मानाता कण पारो. पोस करताय तो देऊन सरो, दुस्मानातां कण पारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस मोजो गोडी भरो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस मोजो गोडी भरो. आधार माका तुंस आधार, तुंस घर पाऊचेंगा. तुंस आधार माका तुंस आधार, तुंस घर पाऊचेंगा. वाड सुकलेरांक तुंस पुडा, पातकी मनशांक माफुदा. वाड सुकलेरांक तुंस पुडा, पातकी मनशांक माफुदा. तुंस आधार सोम्या तुंस आधार, तुंस घर पाऊचेंगा. तुंस आधार सोम्या तुंस आधार, तुंस घर पाऊचेंगा. तुंस पाऊ माका तुंस पाऊ, तुंस मोचे वाटेक थिबो. तुंस पाऊ माका तुंस पाऊ, तुंस मोचे वाटेक थिबो. जीव दिलोय दावडावन काळो, बुरबुशाचे कीन पांको. जीव दिलो दावडावन काळो, बुरबुशाचे कीन पांको. तुंस पाओ सोम्या तुंस पाओ, तुंस मोचे पाटेक थिबो. तुंस पाओ सोम्या तुंस पाओ, तुंस मोचे वाटेक थिबो. सर्वांमी उबी रावया आणि ह्या घडये पवित्र आत्म्याची मजत आमचे मध्ये आम्ही मागून घेवया. देवाचें उतर आमी आयकूंक नियाळूंक वेता. देवाच्या कृपे मरिफात आमकां आमी समर्पण करचें, वा देवा मुखार आमकां आमी समर्पण करचे विशीं सुमी आमकां जाणवाय दिवंक आशेता. पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमचे मध्ये आमी आयकूया आनी देवाचें उतर आमी आयकत आसतना तें न्ही केवळ आयकूंक, बगार आमच्या काळजांत जिरोवंक आनी सांगत आसताचे मरिफात बरें फळ आमी दिवंक सुमी आमकां ह्या आराधना मुखांतर प्रेरण फोव करून दी म्हणून सुमया लागीं आमी मागया. पान संको नूरा 6. अग्निय नाळावाकी अभिषेक माडा बन्ने. पावनात्मा रे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ
अभिषेक माळा बन्नी पावनात्मा रे ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಚಾತುರ್ಬರ್ಯಾಣಿ ಮಣಿಯ Alleluia, 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 लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 9 अध्याय 23 आणि 26 वाक्य. उपरांत सोमेस्त लगी उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूंक आपलो खुरीस दिसान दीस उखलून घेव आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वटयता. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. लगभग 9 मागण्या जमाती तावन आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा देवाची सक्ते विशयंत. आज आमी आख्या संवसारभर पळयता जाल्यार पवित्र सभेंत मुस्त जाणांक भोगता सखत ना म्हणलें चिंताप एक भोगोन आसा. आनी त्या खातीर आमी विदेशांनी पळोवन आसा, फॉरेन कंट्रीजांत आमी आयकता सबार कडेन इगर्जो बंद पडल्यात, सबार कडेन लोक मिसाक येवंक आयकना, सबार कडेन एक मागणें म्हळ्यार एक काले म्हणटात एक रिच्युअल म्हणल्यार बरी लोकांक भोगोन आसा. मुस्तबोटी आमकां देवाची सखत भोगूंक मेळना देखून देवाची स्तुती करूंक जावंक पुरो, मागणें करूंक आमकां एक आसक्त म्हणलें भोगतेच ना. आनी ह्या दिशेन हांवें तुवें पळयलें जाल्यार देवाची सकत आसा म्हूण हर एकलो आमी जाणाव, तरी पूण देवाची सकत अनुभव करूंक कित्याक जायना म्हणलें आमकां हर एकल्यांकी दोसचें व्हडलें ते व्हडलें सवाल जावन आसा. फाटल्या मागण्या जमात्यांनी आमी विविध संगती विशयंत नियाळ केलो. आज आमी एक मॅट मुखार वचून देवाची सकत अनुभव करीत जाल्यार आयचें वासाप सांगता, जर तर तुजें लौकीकपण
होगडायना तर आत्मीक शेतांत तुका तो संतोष भोगूंक मेळना. वा पवित्र पुस्तकान दिवच्या उतरा प्रमाणे जो कोण आपलो जीव वाटोवंक सोदता वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण मुजे बसत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निसाकी वाटयता. म्हणजे रक्त मांसाचे सैमांत खेदाळा मनीस जिवंक आसता थवळ पर्यंत आत्म्याची सकत मनशाक अनुभव करूंक जातासतना थवळ खेदाळा मनीस रक्त मांसाचे ताजे सैम सांठा थवळ आत्म्याच्या सैमान मनीस ताजो पावर अनुभव करूंक शकता. आज संवसारभर प्रत्येक तरान पाश्चात्य राष्ट्रांनी मनीस लौकीक सड आनी सड चिंतपांनी आनी लौकीक आशा आकांक्षांनी आनी त्या जिवितान भरल्या वरवीं ताका आत्मीक सकत अनुभव करूंक जातेच ना जाल्ल्यान आज मुस्त कडेन इगर्जो बंद पडून आसात. ह्या इगर्जो आसल्यारय लोक मागण्याक वचना जाला. कित्याक म्हळ्यार आत्मीक सक्तेचो अनुभव जातासतना कित्याक हर एका मनशाक आपणाचीच म्हणली एक आसक्त आसा आनी ती आशा आकांक्षा खातीर आपल्या जिवितांत ती आशा आकांक्षा थांबोवच्या खातीर तो दीस रात तो वावरता देखून तें कितें सुपर नॅचरल पावर म्हणटा हांव आत्म्याचे देवाची सकत म्हणटा तें आमकां अनुभव करूंक जातासतना त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता या आमी जाणा जाता आमकांच हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी आमी मोगाचें न्हू जें कितें लौकीक तरान कितें आसा या रक्त मांसाचें कितें आशा आकांक्षा आसा ती सांडल्या खरीत ती दैवीक सक्तेचो देवाच्या सक्तेचो अनुभव करूंक साध्य ना. आज कालावान तूं पळोवन आसा हांव मस्तू कडेन भक्तीक लोक आसा ना म्हणना. ते कशें जाता म्हळ्यार चिंत्या एका क्लासींत पास मार्क्स हाय फर्स्ट क्लास जाय जाल्यार 60% जायचे आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा. 35% पास जायचे जाल्यार जाता. चिंत्या एका गांवांत मस्तू कडेन हाडले आनी आमी पेपरान वाचता हांव थंयसर हायेस्ट एका भुरग्याक 30 त्या हाडलेंत तो हुशार भुरगो ताका मेळचे मार्क्स मात्र आल्या हुशार भुरग्याक 30 मार्क्स तो पास जाता की ताका फेल म्हणून जातात. 100रांत 30 मार्क्स मेळ्ळ्यात सगळ्यात इस्कलान तो फस्ट जाल्यार तो पास न्ही. त्याच प्रमाणे आमच्या समाजांत आमी पळयता मागण्यांत मस्तू मुखार मनीस दिसता तरी आत्म्याच्या दृश्टेंत तो पास न्ही. तो ताका कितलें फावो जाय आशिल्लें गी तितल्या मट्टार तो ना जाल्ल्यान आज आमकां आमच्या समाजांत ह्या समुदायांत आमकां दैवीक सक्तेचो अनुभव जातासतना आमी चिंता आमी मुस्तो मागण्याचे आमी चिंता उरलेचे काय मुस्तो बरो म्हूण म्हाका भोगता तरी म्हाका दैवीक सक्त अनुभव करचेतले मार्क्स नात. त्या खातीर आमकां दैवीक सकत अनुभव करूंक जायना. उडास दवरया उरल्यांचे की आमी बरीं जावंक पुरो तरी पूण आत्म्याच्या शेतांत जें कितें आमकां बेजीक मार्क्स मेळ्ळाचे आसले तितले मार्क्स ना जाल्यार उरल्यांच्या दृश्टेंत आमी भाग्यवंत तरी देवाच्या दृश्टेंत आमी ते मट्टाक ना जाल्ल्यान आमकां ती सकत अनुभव करूंक जातासतना आनी ती सकत आमी अनुभव करचे जाल्यार
पळयत पुस्तक म्हणटा सान लुकाच्या 14 अध्यायान महत्वाचें वाक्य म्हणटा तुमचे मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो सीस जावंक नजो. सगळें सांडचें म्हळ्यार कशें गे म्हणलें सवाल. जर तर हांव म्हजें तें प्लॅन बी आमी सांगता खंयचेय घेता आसतना मुस्तुपटे आमी सांगचें आसा म्हजें प्लॅन हें जायना जाल्यार म्हजें तें प्लॅन बी हें जायना जाल्यार म्हजें तें प्लॅन सी अशें ह्या योजना प्रमाणे हांव येता. जर तर देवाच्या विणे म्हजें आनी तुजें तें खंयचेय एक दुसरी योजना आसा जाल्यार आमी संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिल्ल्या बरी जायना. ह्या दाळा हांव आनी तूं देवस्व सर्वस्व म्हणलें आनी देवाचें योजन कितें आसा तेंच म्हजें योजन म्हणलें. एकच एक योजन आमचें तें आसा आनी कितें तें घडटा जाल्यार आमी ना म्हणूंक शकना. हर एकाकी जें कितें देव सांगता ताका जायत म्हणून हांव तूं सांगता जाल्यार थंयसर आसा संपूर्ण समर्पण. मुस्तुबटी म्हाका आनी तुका जाता जें कितें देवान योजन केलां तें आमकां ना म्हणून हांव बगता आनी थोडे फावटी आमी जायत म्हणटा थोडे फावटी आमी ना म्हणटा. संपूर्ण तरेचें सरेंडर ह्या समर्पण आमकां अनुभव जायचे जाल्यार आमी हर एकाकी आमी येस म्हणून मात्र सांगूंक जाय. म्हळ्यार जायत म्हणून मात्र देवाच्या योजनाक सांगूंक जाय. सर्वेस्पर देव म्हजें आनी तुजें वजन करता. वजन करता म्हळ्यार तुकता तो वे करता. पळयत पुस्तकांत एक बरें एक उदाहरण आसा. दानियेलाच्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत 23 आनी 24 वाक्यांत अशें बारीक बऱ्या रितीर एक विचार थंयसर सांगला. थंयसर दानियल रायाक सांगता ज्या देवाच्या हातांत तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाच्या अधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें हो हात धाडला आनी ह्या हातान ही उतरां बरयल्यांत. बरयल्लें आसा तें हें मेने मेने टेकेल आनी पर्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. टेकेल म्हणजे तुका ताकडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणो आसा. मोगाचेनो हर एक घडी देव म्हाका आनी तुका जोखून आसा. म्हजें आनी तुजें काळीस तो पळोवन आसा. आमी चिंतचें कशें म्हळ्यार आमी मस्त बरें करता हांव आनी तूं इतलें बरें करता कित्याक अशें जाता. हर एका कामाच्या फाटल्यान हर एकल्याक ताजेंत म्हणली एक आसक्त आसा. जावं पुरो तो ह्या संवसारीक लायक जिवन जियेता या आध्यात्मीक जिणी जियेता. सबार पोटी आमी पळयता हर एका कामा फाटल्यान एक उद्देश आसता. जावं पुरो एका बऱ्या नांवाचो, जावं पुरो एक अधिकार जोडचो, जावं पुरो धनदर्वे जोडचो या खंयचेय एक फेवर्स जोडचो. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या 21व्या अध्यायान 2रें वाक्य म्हणटा करणाऱ्याच्या दिश्टेन सगळ्यो करण्यो सारक्यो. म्हळ्यार म्हज्या दृश्टेन हांवें करचें सोमा, तुज्या दृश्टेन तुवें करचें सोमा. हर एकलो मनीस म्हणटा हांवें करचें सोमा. पूण सर्वेस्पर काळजांची परिक्षा करता. सगळ्यांच्या दृश्टेन सगळ्यांनी करचें सोमा पूण सर्वेस्पर वजन पळयता, काळजांची परिक्षा करता. आनी एक मेट मुखार आसून जेरेमिया प्रवादीच्या 17व्या अध्यायान 10वें वाक्यान म्हणटा हांव सर्वेस्पर हर एका मनशाक ताच्या सालेक आनी कर्णेक फोव ते मजूर दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. आनी त्या देखून मोगाचें न्हू संपूर्ण सरेंडर जाल्ल्या वेळार मात्र देवाक सो सकत हांव तूं भोगोवंक शकता. मस्त पटी हांव तूं सांगता देवाची खुशी जावं दी, देवाची खुशी जावं दी.
काळजाच्या कैंगी कोणशाक म्हजी खुशी अशी जायचंय म्हाका अशें बरेंपण जायचें म्हणलें आमकां सबारंग आसा हर एकल्याकी सामान्य रितीर आसा म्हाकाच्या न्हू. आनी पळयत पुस्तकांत आमी पळयता सलमो कित्याक आशिर्वादीत जालो. पळयत पुस्तक म्हणटा दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान 11 आनी 12 म्हणटा देवान सलमोक जाप दिली हें तुज्या मनांत आसलें देखून आनी तुवें धन दिर्वें आनी मान वा तुजो द्वेश करतल्यांचो जीव वा तुजेस पसत लांब आवक मागोंक नाय देखून जे परजेचेर हांवें तुका राय नेमला ती परजा सोलोवंक व्हरोंक तुवें जाणवायनी समजोणी मागल्या देखून जाणवायनी समजोणी तुका मेळटली. त्या भायर हांव तुका धन दिर्वें आनी मानय दितलो आनी हें सगळें तुका इतल्या व्हड मापान मेळटलें गी तें आदीं खंयच्याय रायक मेळिल्लें ना फुडें खंयच्याय रायक मेळचें ना. फुडें हांगासर देव दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार सलमोन सांगलें सलमोन कितें म्हळें तुवें म्हाका दिल्ली जबाबदारी सांबाळच्याक म्हाका जाणवायनी समजोणी दी. टोटल सरेंडर ताणें जालो देवा कडेन. देवा सगळें तुका म्हाका दिल्ली जबाबदारी म्हाका दिलो अधिकार तुका समर्पिता सोमिया एक सारके रितीर करूंक म्हाका एक जाणवायनी समजोणी दी. आनी देव म्हणटा ताजी सकत देव दाखयता आनी म्हणटा जाणवायनी समजोणी मात न्ही धन दिर्वें मान गौरव आनी हर एक तुका इतलें मेळटलें गी पयलें कोणा मेळ्ळें ना आनी मुखारी मेळचें ना. तें जावन आसा देवाची सकत. देवाची सकत सलमो अनुभव करूंक मेळ्ळो कित्याक म्हळ्यार जें कितें ताजे कडेन आसलें सगळें ताणें देवाक समर्पिलें आनी ताजो उद्देश बरो आसलो. उद्देश बरो आसलो. विधवेन 2 पयशे दिल्ल्या वेळार काणी गेल्ल्या वेळार जेजू म्हणालो सगळ्यांनी मुस्त पयशे गेले पूण ह्या स्त्रियेन तिजे कडेन कितें आसा सगळें तिजें जिवनच दान केलां. जिवनच दान केलां. तिजो उद्देश बरो आसलो. आमी कितेंय दान करय म्हज्या कडेन कांय ना पूण सगळें समर्पण म्हणल्यार बरें तिणें दिल्ल्या वेळार सर्मी जेजू म्हणटा तें आशिर्वादीत करता. पयल्यांच्या रायाच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत आमी पळयता एलिया आनी जारेफताचे विधव. थंयसर तो एलिया वयता आसतना सगळ्यांनी दुकोळ पडला खाण जेवण ना आनी ती विधव स्त्री चिंता एक ल्हान लास्ट एक इल्लेशें पीठ आसा हांव तें भाकरी करतां आनी हांव आनी म्हजो पूत खावन मागीर आमी मरता. 11चें म्हळ्यार 11चें. एलिया म्हणटा ना ना पयलें म्हाका दी आनी उपरांत तूं खा. आसलेंच इल्लेशें सर्वस्व तिजें आनी थांतलीं ती केदाळां दिता गी. एलिया म्हणटा ह्या तुज्या मोडकेंत पीठ कितें उणें जावचें ना कित्याक तुजें म्हणलें इल्लेशें आसलें सर्वस्व तुवें दिलें देवाच्या मनशाक तुवें दिलें. देवाचो शब्द म्हणटा त्या देळाक केदगीच तें पीठ उणें जावचें ना. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा केदगीच त्या स्त्रियेच्या जिवनांत कितेंच उणें जावंक ना. पळयत पुस्तकांत हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू देवाची सकत अनुभव करूंक जाय जाल्यार देवाच्या आत्म्याची सकत जायसय. आनी पळयत पुस्तकांत सामातेवाच्या 3रो अध्याय 11वें वाक्य आमकां म्हणटा सांजवाव म्हणटा जेजू विशयंत तो तुमकां पवित्रत्मान आनी उज्यान स्नान दितलो. उजो स्नान केदाळा गे म्हणलें सवाल. त्या उजो म्हळ्यार एक व्हड सक्तेचे विचार. ही सकत केदाळा मेळटा गे म्हणलें सवाल. केदाळा मेळटा म्हळ्यार भाली आशिल्ल्या वेळार थंयसर मेळटा. केदाळा हांव तूं संपूर्ण सर्वेस्परा देवाक साक्रिफीस जावन म्हजें आनी तुजें जिवन संपूर्ण तरान बली भेटयता गी. थवळ देवाच्या उज्याची सकत येवन ती आवरत जाता म्हणून जायतीं पोरण्या उदाहरण आसात मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तकांत पोरण्या आमी पळोवचें जाल्यार लेवी शास्त्रांत 9व्या अध्यायान 24वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परा मुखार तावन उजो भायर आयलो आनी त्या उज्यान वेदे वयर दवरली होम बल्यानी सराब लसली लोकान तें पळोवन उल्हासान बोब मारली आनी सगळीं धरणेर सर पडलीं. कित्याक वयर तावन उजो देवलो खालीच देवो ना देवाचो उजो देवलो कित्याक थंयसर होम बली आसली. होम बली आसली. आज म्हजें आनी तुजें जिवन संपूर्णपणान समर्पिल्लें भलेगी सर्वेस्परा देवाक संपूर्णपणान समर्पिल्ली
भाली तर तस्सो आत्म्याची सक्तीचो उजो आमचेर देवून देवाची मात कार्यां आमी पळोवंक शकता. त्या देखून वांजेलांत आमी जायतीं उदाहरणां जायते विचार आमी मस्तो फुडें वाचल्यात. ह्या मस्तो प्रवादी विशयंत ह्या मस्तो सांतां विशयंत आमी धांवता. सांतान त्या तशें केलें, सांतान त्या अशें केलें. ह्या सांतांच्या नोवेनाक वेता आमी, सांतांच्या नोवेनाक येचें आनी थंयसर आमी ताजे कडेन आमी विचारता आमच्या पासत विनवणी कर म्हणून आमी मागता. चूक ना, पूण त्या सांतान तितलें व्हडलें तो महत् कार्य ताच्या जिवनांत कशीं केलें म्हणल्या विशयंत हांव तो नियाळना मोगाचें न्हू. जायते जाणां आमी संतां भक्तांच्या नोवेनाक वेता, संतां भक्तां कडेन मागता आनी जायतें आमकां मेळटा कित्याक ताच्या विनवणे वरवीं. बरें, पूण ताजे फाटल्यान आसचें लॉजीक कितें, ताजे फाटल्यान आसचें रिजनींग कितें, हो संत तितलें बरो कशें करूंक पावलो. हर एका संताची जिणी पळया. हर एका संतान आपली जिणी सर्वस्व रितीर आपणाचें कितें आसा म्हणलें देवाक समर्पण दिल्लें. टोटल सरेंडर जालें. खंयचेय मात कार्य तुमी पळया, सा लॉरेस जावं दी, सांत आंतोनी जावं दी, खंयचोय सांता फाटल्यान आज मात कार्य जाता म्हणून लोक कितें येता, त्या संताची जिणी पळयशात जाल्यार ह्या वांजेलांतल्या खंयच्याय व्यक्तीची तुमी जिणी पळयली जाल्यार एलिया कांय व्हडलें मुस्तवा जावपाक गेलें, कोणें तो व्हडल्या रावळ्यारांत रावना. तो खंय सर्गी एकान खंय वचून घरांनी ह्या खंय सर्गी एका जाग्यार वचून रावलो मनीस. खंयचोय व्यक्तीक हांव एग्जाम्पल्स दिना, तुमी खंयच्याय व्यक्तीच्या काडा, तो व्यक्ती ताजे जिवनांत संपूर्णपणान समर्पण दिल्ल्या वरवीं ताजे थंय देवाची सकत देवून आयिल्ली आनी त्या सक्ते मुखांतर त्या मनशान भयंकर अजापां केल्ली आमी पळयत पुस्तकांत पळयता. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता, पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायान 38वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होम बली, लंकडां, फातोर आनी धूळ नासली आनी तशेंच कळींतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन लोक सगळो धर्नीसर पडलो. तांणी म्हळें, सर्वेस्पर कोरोसो देव, सर्वेस्पर कोरोसो देव. नितीकर्ताच्या पुस्तकांत आमी पळयता 6व्या अध्यायान 21वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकाटी मुखार हाडली आनी तिच्या तकलेन मांस आनी बकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना कडपातावन उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी बकऱ्यो ग्रासिल्यो. मुखाच्यानू खंयसर भली आसा, खंयसर त्याग आसा, खंयसर सॅक्रिफीस आसा, खंयसर सर्वस्व आमी देवाक दिता, थंयसर देवाची सकत मनशा थंय वळटा आनी ती वयर तावन आयिल्ली सकत जायते संवसारांत म्हज्या मुखांतर तुजे मुखांतर बरेंपण करूंक शकता. त्या देखून सांजवांच्या त्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा, हांव दाखवाल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे वेळें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हळ्यार टोटल जावन सर्वेस्परा सुम्या जेजू सांगता हांवें तुवें रावोंक जाय. हांगा सोबद प्रयोग केल्लो रावचे विशयंत न्ही, भेट दिवच्या विशयंत. भेट दिवचें न्ही, मस्तपटी आमी सगळ्या मोगाच्या न्हू जेजूक आमी भेट दिता. जेजू थंय रावाना. हर एकली हांव सांगता सामान्यतल्यान सगळां आमी देवाक भेट दिवंक आशेता. इगर्जेक येता, देवाक भेट दिता म्हूण हांव तो चिंता. नोवेनाक वेता, देवाक भेट दिवंक येचें म्हूण चिंता. उडास दवरया मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव 24 वरांय केदाळा त्या देवा थंय हांव तूं सदांच रावता. तवळ मात्र हांव तूं फळ दिवंक शकता. केदाळा म्हणसर म्हजें तुजें चिंताप आसता. हांव एक अर्दें वर्सून मागोवन येता, थंयसर देवाक भेटोवन येता. हांव तूं भेटता न्ही रावता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जो कोण म्हजे थंय रावता त्या विशयार रावासय. रावचें म्हळ्यार ताजे सांगातास आसचें. हांव काम करूंक पुरो थवळी देवा सांगाता आसा म्हणलो म्हजे थंय चिंताप आसूंक जाय. हांव
9 कोसूंक पुरो थवळी हांव देवा थंय देव सांगत आसा हांव देवा सांगत आसा म्हणलें चिंतूंक जाय. हांव एकलोच बसून कोणी म्हाका पळयनात थवळी देव म्हाका पळयता देवा सांगत हांव आसा म्हणलें चिंता बसोंक जाय. आनी थवळ मात्र हांवान तूं बरें फळ दिवंक शकता. त्या खातीर पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळा तुमी मुझे थंय रावतात थवळ तुमी बरें फळ दिवंक शकतात. मुझे वेणे तुमी कांयच फळ दिवंक शकनात. कशें कशें आमी आमचें सैम काडन आमी संपूर्णपणान जिजो थंय रावचें म्हळ्यार चिंते हाताक एक ग्लव्ज आसात तुमी पळयला ग्लव्ज घालून आमी काम करता मस्त पटीन. तो ग्लव्ज तें कान उडयलें जाल्यार ताका जीव ना. त्या ग्लव्जाक कांय जीव ना. पूण तो ग्लव्ज हाताक घाल्ल्या वेळार तो ग्लव्ज हाताक घाल्ल्या वेळार हाताची बोटां ती मुखार पटी येतात आनी कालें काम करूंक शकतात. मस्त पटीन ग्लव्ज घालून मस्त जाणां काम करतात तांकां गुत्ता सामका. आतां काम करचें ह्या हाताच्या बोटांनी ग्लव्ज बैलें कावर मात्र. तशेंच केदाळा मनीस एका सामान्य एका ग्लव्जा वरी जाता आनी ताजे भितर पवित्रत्व रिगता आनी तो पवित्रत्व त्या व्यक्ती मुखांतर काम करता. थंयसर देवाची सकत आमी पळोवंक शकता. आमकांच आमी एक मरचें म्हळ्यार या आमकां निश्क्रीय करचें म्हळ्यार आमचेपण म्हणलें कांयच ना. सगळें देवाचें म्हूण सोडून दिवन संपूर्णपणान सरेंडर जाल्ल्या वेळार संपूर्णपण मुझे म्हणलें हांवें दिल्ल्या वेळार हर एका कामांत हर एका चिंतपांत हर एका विचारांत संपूर्ण कितें आमी दिता वंगी त्या वेळा देवाची सकत हांवान तूं पळोवंक शकता. त्या देखून वांजेलान मोगाच्यान जायत्यांतलीं जायतीं उदाहरणां आसात. आमी घरा तुमी खंयचोय चॅप्टर काडून वसा खंयच्याय प्रवादीची खंयच्याय आपोस्तलांची कृत्यां तुमी पळया हर एक कडेन प्रत्येक तरान आपोस्तलाच्या कृत्यान आमी पळयलें जाल्यार पवित्रत्व तांकां लीड करतलो. ते कांय डिसिजन काडून येतलें. पवित्रत्व तांकां सांगतलो ह्या कुशीन वच त्या कुशीन वच थंय कर हें कर हर एकी पवित्रत्व गायड करतलो न्ही तांच्या स्वंत कुशेन. त्या देखून आमी उडास दवरया देवाची सकत आमच्या जिवनांत आमी अनुभव करीचे जाल्यार हांवें आनी तुवें संपूर्णपणान देवाक सरेंडर जावंक जाय. आमी जाणा पळयत पुस्तकांत जेजू सांगता शिकोवन दिता कोण म्हजे केसड आवयसो बापायसो भावासो भयणीसो मोग करता तो म्हज्या फाटल्यान येवंक योग्य न्ही. कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या देव सोडून आनेक व्यक्तीक तूं म्हत्व दिवन आसाय जाल्यार थंयसर तूं म्हजो पाटलाव करूंक साध्य ना. म्हळ्यार तुजें सरेंडर टोटल समर्पण थंयसर ना म्हणून. त्या देखून पळयत पुस्तकाच्या हर एक कडेन आमी डीपर करून वचून गेले हांव जाल्यार ताज्या फाटल्यान असो अर्थ इतलोच संपूर्ण समर्पण. हांव आनी तो म्हणटा अब्राम भारी व्हडलो व्यक्ती जालो ताजेर भारी तो भावार्थसो मनीस भारी व्हडलो व्यक्ती म्हणून काल्या खातीर टोटल सरेंडर. ताका सांगलें तूं वच म्हळें तो गेलो खंय म्हूण गोत्तो ना. इल्लें मुखार वता आसतना गेलो ताका खंय म्हूण कांय गोत्तो ना. टोटल समर्पण. आनी त्या देखून अब्राम व्हडलो व्यक्ती जालो. तर आमच्या जिवितांत हांव आनी तुवें मुखल्या दिसांनी सर्वेस्पराच्या खुशेक काल जावंक देवाची मजत मागया. आतां मुखल्या वेळ आमी आराधन करता आसतना आज आमी पळयतात लागीं मागया पळयतात म्हाका संपूर्ण तरान देवाक समर्पण खातीर म्हाका तूं सकत दे सोम्या म्हाका तूं बोळ दे सोम्या. म्हाका मनशा सैमान संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक जायना. त्या देखून तूं म्हाका सकत दी. हांवें संपूर्ण तरान देवाक समर्पण जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. तुजी महिमा म्हाका पळोवंक कृपा दी. तुजे सकत म्हाका अनुभव करूंक कृपा दी. आनी म्हजे मुखांतर आनीक लेगीत देवाची सकत अनुभव करूंक कृपा लाबून दी. ह्या मुखांतर तुजी महिमा सगळ्या संवसारार परगट जावन दी म्हणून हांव आनी तूं देवा लागीं मागया. आमीन. सर्गींच्या बापा समर्पण करता आमकांच तुज्या हातीं. तुवें एक अभिशिक्त केल्लें पवित्र हातेर जावन आमा समेस्तांक आशिर्वादीत कर बापा.
सोम्या संपूर्ण स्तरान आमी आमकांच समर्पण करूंक आमची मोत आतां समर्पण करता, आमचें चिन्ह समर्पण करता, आमचें उलोवणें समर्पण करता सोम्या, आमचें काळीज समर्पण करता, आमचीं बोगणां समर्पण करता, आमचीं कामां समर्पण करता सोम्या. हर एक तुज्या कुशे प्रमाणे करूंक जाय आसली दैवीक सकत आनी कृपा आमा सोमेस्तांक फावो कर सोम्या. हर एक तरेच्यो ताळण्यो, हर एक तरेचे कळबणेचे सक्तीचे बंधन, हर एक तरेचे मनशा सैमाचे चिंतापानीक कामां सोम्या आमचे तावन हुमटून काड आनी थंयसर तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलेले दैवीक चिंताप, दैवीक उलोवणें आनी दैवीक पवित्र आत्म्याचें संचलन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा कर म्हण मागता. मोगळा सोम्या समर्पण करता तुजे मुखार तुजो आदार मागून हजर जाल्ल्या हर एका भावा भयणींक सोम्या तुजी दैवीक काकुळत आमा सोमेस्तांचेर वत. पिडेस्तांक समर्पण करता सोम्या, तांची हर एक पिडा गूण करन बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर म्हण मागता. हालामाय शेखराबाद थलामाय शेखराबाद थलामाय शेरारा हर एकल्याच्या जिवितांत आसची हर एक आडूक कुडूक गडिता हर एक आंतरीक गै सोम्या ह्या घडये तुझ्या त्या आमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर सोम्या. लबक्थनामाय शेरेरेरेरेरारा हर एकल्याचो आत्मा आतां परिशुद्ध आत्मा जावन मारपाट कर सोम्या. हालामाय शेरेरेरेरेरारा हर एकल्याच्या जिवितांत आसची हर एक तरेची सलवणी आतां हुमटून काड सोम्या. शबक्थुलोमाय शेरीरारारारारा जिवितांत फूड करूंक वेचे हर एक समस्ये समर्पण करता सोम्या. सोम्या आमी हर एकली नानान त्या समस्यांनी कश्टात हांव सोम्या. हर एकल्याचे समस्ये प्रत्येक जावन हांगासर हजर असलेले ल्हान व्हड हर एकल्यांचे समस्ये सोम्या तुज्या हाती समर्पण करता सोम्या. ते फूड करूंक धैर्याचो आत्मो पवित्रत्म्याचें बळ आनी तुजें मार्गदर्शन फावो कर म्हण मागता. लबाक शिकता नाक शिकता माने शेतारारारारारा सोम्या समर्पण करता सोम्या. निरासपणान आसलेल्या भवडतांत शेळिल्ल्या तुजें हजरपण वळखून घेवंक असाध्य जाल्ल्या भवडत दंडाळावन तुजे तावन पयस सरलेल्या हर एकल्यांक सोम्या तुज्या हातांनी लागीं हाड सोम्या. तुजो आदार असो हात दिवन तुजे थंय एक जावन जिवंक करपा दी सोम्या. हर एक व्यक्तीक सोम्या मन परिवर्तनाची सखत वच सोम्या आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तुका आत्मीक तरान पळोवंक जाय आसची कृपा दिवन आशिर्वादीत कर म्हण मागता. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. 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 ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು 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 ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಹೊಸ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. We love you, Jesus. Worship you, we praise you, we worship you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. पवित्रत्म्या भर आमची काळजां तुज्या सक्तेन शेबा खाता नशबा कथमा निशाबा सर्गीच्या उज्याच्या अभिषेक पणवान बापा आमची काळजां एक बळवंत आत्मो जावन तुझे राज परगट करच्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलेल्या काळीज जावन मारपाट जावंक सोम्या आमकां तूं अभिषेक कर जो आत्मो तुजो आत्मो एलिया प्रवादी मुखांतर उलयल्लो आत्मो दानियल प्रवादी मुखांतर उलयल्लो आत्मो सोम्या ह्या घडये तुझे राज परगटच्या खातीर ह्या संवसारी धाडन अभिषिक्तांक तूं विसोवन करन तुझ्या राजा खातीर उपयोग कर बापा लबाशाबा शिबताला माही छाताताने निडिडिडुडा शखतला इशारा डिडिडिडा शमतला मैशोरा एक आत्मो सोम्या जेजू तुझे तावन पयस गेल्या रे तूं कळवळसो देव तूं ताच्या फाटल्यान वेसो देव सोम्या आमी पातका निमती सोम्या आमी तुज्या उपादेशांक विरोध वचोन साबार पावटी परत परत केल्लें सुपाताक करन बोक्साणे मागा नासतना तुजे तावन पयस उरल्या सोम्या ह्या घडये
आमकां हरी एकल्याक ते पाश्चातापाचे काळीज दी सोम्या, ते पाश्चातापाचे काळीज दी सोम्या. रोडून तुजे लागीं येवंक वेचीक पुता बरी, रोडून तुजे लागीं येवची कृपा आमकां हरी एकल्याक फावो कर सोम्या. आनी आमकां तूं तुज्या वेंगेन घेवन तुज्या आश्रयान जियेवंक कृपा दिवन आशिर्वादीत कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया हालेलुया. सोमी म्हणटा एकल्याच्या हातांत विशेष तराचे एक हात मुयेल्ल्या बरी जावन एक बोळनातल्या बरी जाता. आनी तसल्याक हांव आतां गूण करता म्हणटा शबा तुलमाय शबा तरमाय शबा शकतमाय शबा लबा शबा तरमाय शला 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 अशमनाराबा अशरबा अशरबा अशरा अशरा अशरा. आशिर्वादीत व्यक्ती जावन सबारांक हांव ब्लेस करता म्हणटा शुतनामाय शरारा दुराशरारा दुराहंकारी जावन सोम्याक वळखून घेवंक इन्कार करच्या थोड्यांची काळजां सोमी आपली कृपा दिवन परिवर्तन करता. जो कोण ताच्या कुटुंबांत तांचे खातीर मागोन आसात तसल्यांचे आत्मे सोमी आतां आपोड आसा ह्या बाथो दोळ शिव द्या भले तूं तना मायशला तर मायक शिकतू ना तले बायशिरा आनी तांकां परिवर्तन कर. कुटुंबा संगी एक जावन सोम्याक हगळसूंचे बाग दिवन आशिर्वाद सिता म्हणून बसयता. लक्ष्मण माय कितें तले बायसिरिता तना शिरी डी 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 डा. हालेलुया हालेलुया. होली आत्मा बारा ब्लेशरा 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 सबारांतय आजची पिडा सिडा ल्हान ल्हान पिडा सबारांक गूण करता आनी सर्गींचे समाधान दिवन आशिर्वाद सिता म्हणटा. लिस्तन माकिया तरबा शिरी डेड्या शालम दिरक्षोत करा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू तुझे होली ब्लेसिंग ह्या घडये हरी एकल्याक दराळ मापन वत आत्म्याच्या सत्ते मुखांतर आनी आमकां हरी एकल्याक तुका हरसूंचे आत्म्याच्या सत्तेन हरसूंचे भाग दी म्हण मागता. आमेन. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Regan tuka, aradan tuka, vandan tuka, stuti tuka, jay tuka, mercy thou, any thou, tuka na vartam. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We adore you. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. सोम्या मुखार आमी आसा आनी हो तोड घडिता तोड वेळ आमकां सोम्या मुखार समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया. सोम्याक समर्पण केल्ल्याचो परिणाम दोट्या रितीन देव आमकां तसो प्रतिफळ दिता. मातेव सुंका काट्यार बसून आशिल्लें तें घडीत आनी जितना जेजू ताका सांगता ये म्हज्या फाटल्यान सगळें ताचें जिवीत जेजू खातीर समर्पण केल्ल्याचो गुर्त जावन एक वांजेलिस्त तो जाता.
सोम्याचो आपोस्तल तो जाता. तो जाकेव त्या रुकार रुमडीच्या रुकार बसून आसलो तो जेजूचेर एक दिश्ट घालच्या खातीर. आणि जेन्ना जेजू ताचेर आपणाची दिश्ट घाल्लेंच तो जाकेव आपणाचे सगळें समर्पण जेजू मुखार करता आणि सगळें ताची कर्तुवां बदलिता. नितीवंतपण ताचें जाता. त्या घडये सोम्याक आमकां आमी समर्पण करया. समर्पण करया आमी आमचें वैयक्तीक जिवीत. समर्पण करया आमची कुटाम. समर्पण करया सगळें आमचें सर्वस्व. समर्पण करया आमी आमचो दिसपडतो वाव. समर्पण करया आमी आमचे कश्ट दुख बेजाराय सगळे. समर्पण करया आमी आमच्या मतीन तशें हर एक टेन्शन आटेविटे आकांत सगळे. आनी ह्या मरिफात देव ताका आनी आमकां हर एकल्यांक ताच्या आशिर्वादांनी भरतलो, बेसावांनी भरतलो. सडाणीस चीज तुंच जाय म्हाका. सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका. सडाणीस जेजू तुंच जाय म्हाका. सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका. समर्पण करया ह्या घडी आमची वैयक्तीक कुटुंबां. आमच्या कुटुंबांनी सोम्याक ह्या घडी आमी स्वागत करया. आमची कुटुंबां सोम्याच्या बेसावांनी भरलेलीं जावं दी. नजरेताचें तें ल्हानशें कुटाम झुजे आनी मरयेचें आनी त्या कुटुंबांत जेजूचें येणें त्या कुटुंबाक भाग्यवंत करतलें. आनी तेच परी आज आमची कुटुंबां भाग्यवंत जाय जैतर. आमची कुटुंबां मोगान भरलेलीं जाय जैतर. आमच्या कुटुंबांनी बोगसाणें राजी संदान असली बोगना असली विशय आमी पाळी जैतर जेजू आमच्या कुटुंबांनी येवची गरज आसा. आनी ह्या घडये सोम्या आमी तुका समर्पण करता. आमचें कुटाम आमच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी भर. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तुज्या कृपेच्या बेसावांनी आमकां भर. आमचे विशेष करून हर एक कुटाम तुका समर्पण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत तशें सगळे नालिसाय पयस जावं दी. नापसंदेची चिंतना, मसूर द्वेश हगेची चिंतना, लढाई सगळे मारामारी हे सगळे पयस जावं दी सोम्या. आमची कुटुंबां सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भर. आमच्या कुटुंबांनी मोग बगसाणे राजी संदान रुता जावं दी. आनी मरिफात आमच्या बऱ्या कुटुंबा देखी मरिफात तुका ह्या संवसाराक आमी साक्ष दिवंक सोम्या ह्या आराधना मुखांत आमा सोमेस्तांक तुज्या सक्तीन भर म्हण ह्या घडी आमी मागता. कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये. कुटुंबान म्हज्या एक वोट दितूं. कुटुंबान म्हज्या मायबास दितूं. जेजू जेजू दितूं. एक वोट मायबास दितूं. समर्पण करया आमी आमच्या भुरग्यां बाळांक, युवा जनांक, हर एका चल्या चलयाक. ह्या घडी सोम्या समर्पण करता आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांक, युवा जनांक, हर एकल्यांक सोम्या तुज्या पांयां तळी. तांचे शिकप, तांचो बरो फुडार सोम्या ह्या घडये तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलो जावं दी. ती आशेतात ते सगळे तांकां तूं फावो कर. तांच्या जिवितांत ताणें करच्या
त्या त्याग आणि सॅक्रिफिसाक तांणी आसा करच्या हर एका वावरान सोम्या तूं तांचे संगाता तूं राव, तांच्या शिकपांत तांकां जैत दी, तांच्या फुडारांत तूं तांचे संगता रावन तांकां आदार दी. ह्या घडये सोम्या विशेष करून तुजे लागीं आमी परतून मागता. जायती युवा जाणां मादक संगतीक बली जावन कश्टून आसात सोम्या. विविध रितीच्या मादक संगतीक व्यासनाक बली जावन सोम्या तांचे जिवीत पिड्ड्यार पडला, तांचे संबंध तांचो पाड जाला, कुटुंबांतय आवय बापाय थंय ती सांगातानांत विविध रितीच्या पाड संगतीक ती लबदोन रावल्यान तांणी आमरिफात तांचे ते बरें जिवीत, तांचे पवित्र जिवीत येदळूच पाड जाल्ल्यान आसा. सोम्या असल्या कश्टांत आसच्या हर एक युवा जनाक ह्या घडये तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. तुज्या पवित्र रक्तान तांकां धुवन तूं नितळ कर, तांचे ते आसचे त्या खोट्या व्यासनांतल्यान तांकां तूं सुटका फावो कर. सोम्या विविध रितींनी कश्टून आसच्या असले युवा जनाक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. असलो वावर करनासच्या त्या मनशांक सोम्या तांच्या मतीक वाड दी, तांकां असल्या वावरांत पयस रावूंक, तांणी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सोम्या तांच्या मतीक तूं वाड फावो कर. असल्या मादक संगतीक वळख जाल्ल्या हर एका युवा जनाक सोम्या तुज्या सक्तेन आशिर्वादांनी तूं भर, तांचे जिवीत सोम्या परत तुज्या बेसावांनी आशिर्वादांनी सुबाम देणे आनी बरमन ह्या घडये तुज्या लागीं परतून मागता. चंचल सायनाका कंगल सायनाका असलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल सायनाका कंगल सायनाका असलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या. सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार आमी मागोन आसा. विशेष करून सोम्या पावसा खातीर ह्या घडये आमी तुजे लागीं परतून मागता. सोम्या ही अपुरबायची प्रकृती आमकां तुवें धर्मार्थ दिल्याय, ह्या प्रकृतीचे सगळे दाय सोम्या आमचे लागीं तुवें दिलाय. जावंक पुरो सोम्या आमी सुकोन पडल्या, ह्या प्रकृतीक गौरव दिवंक, रूख झाडांक गौरव दिवंक आनी आमरिफात ह्या घडये सोम्या सगळी आमी ह्या घडये कश्टार आसा. मगळा जेजू तुज्या उदारपण आमचे थंय तूं दाखय. सोम्या तुजे मुखार ह्या आराधनान भाग घेवनचे आमी हर एकली सोम्या बवडतन आनी कलतेपणान तुजे लागीं मागता. पावशिले दीस जाल्यार बरो पावस आमकां लाभतेतना उदकाचो तात्सार येदळूच आराम जाला. सोम्या तुज्या परजेक तुवें केदींच कश्टोंक सोडूंक नाय. इजिप्ताच्या त्या बंदडे तावन तुज्या विसरेल्या लोकांक तुवें फाटी हाडटा आसतना तांकां भूक लागलेल्या वेळार तुवें खाण दिलें, तांकां थान लागलेल्या वेळार कडपांतले उदक नितळ उदक तुवें तांकां पियेवंक दिलें आनी आमरिफात तूं तांचो देव म्हणलें तुवें दाखयलें, तांची जतन तुवें केली. सोम्या ह्या घडये कलतेपणान आनी बावडटान तुजी फर्जा तुजे लागीं मागोन आसा. बरो पावस आमकां तूं दी, तुजें उदारपण आमच्या प्रकृतींत दाखय. आमकां गरज आसचें तें उदक सोम्या तुज्या उदारपणान तूं आमकां फावो कर आनी ह्या मरिफात तुजो मोग तुज्या परजेतय उक्त्यान व्यक्त कर म्हण सोम्या तुजे लागीं परतून ह्या घडये आमी मागता. सर्वशक्तने आराधने सर्व सृष्टिये आराधने सर्वशक्तने आराधने सर्व सृष्टिये आराधने आराधने अप्पा आराधने येसुवे आराधने आत्मरे आराधने आराधने अप्पा आराधने येसुवे आराधने आत्मरे आराधने. एक घडीभर मौन रावन सोम्या लागीं आमच्यो वैयक्तीक गरजो मौनपणी आमी समर्पण करया. जी कृपा जे संगत सोम्यातून आमकां जाय
ह्या घडये बावडतान आनी कलतेपणान आमच्यो विनवण्यो मौनपणी सोम्या मुखार आमी समर्पण करया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकां सामी आयतीं करया. Itiabora sakramenta sustang naman koruya purvilya tyarupa botla novyoriti magaya salvon vicha uskatrisya bavartachi Mordivya Zasi Bapa Tasi Suda Ullasani Sutisa Podvi Maima Sasna Sasna Eka Saryana Sita Tuka Dogancha Spirita Samasami Navarta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता आनी रास करता ससनाच्या सासना. Amen.